गोंयांत बेकायदेशीरपणान राबितो करपी 20 बांगलादेशींक धरल्यात. यान फुडें ही शोध मोहीम सुरूच रावतली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिला. जे लोक अशा मनशांक घरांत भाड्याक दवरतात तांचेरूय सरकार खर कारवाय करतले. बेकायदेशीरपणान राबितो करपी मनशां खातीर गोंयांत गुन्यांवाचें प्रमाण वाडलां अशी खंत मुख्यमंत्र्यान व्यक्त केली. गोंय विधानसभेत पास केल्या उपरांत फाटल्या दिसाच्यान टॅनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात जाल्लें आनी ह्या टॅनंट व्हेरिफिकेशन करता आसतना आमकां दिसून आयलें की कितलेशेच लोक जेंच्या कडेन एड्रेसीस म्हणजे देशांतले एड्रेसीस ना हें म्हणपाक काय हरकत ना आनी अशा पद्दतीन इल्लिगली स्क्रॅप यार्ड आसतले किंवा इल्लिगल बिजनेसीसांनी इनवॉल्व लोकांगेर रूम घेवन लोक रावता. हांव लोकांक आव्हान करता, तुमी रुमांक दवरता आसतना व्हेरीफाय करात मनीस आयिल्लो खंयचो आयला आनी कित्याक आयला, तो कितें धंदो करता तो. कारण आजकाल जी चोरी जाता, आजकाल ज्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे इल्लिगल एक्टिविटीज आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे जे आमी म्हणटा की कायदे मोडून वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो करता हे अशा पद्दतीचे लोक रावता. त्या खातीर आपल्या कडेन जर भाडेकरू दवरपाचो आसा जाल्यार पयलीं पुलीस व्हेरिफिकेशन तेंच्या कडल्यान घेयात. पुलिसा कडल्यान व्हेरिफिकेशन घेतल्या उपरांतूच भाडेकरू दवरात, ना जाल्यार दवरूं नाकात. 20 पेक्षा चड जाण बांगलादेशीक अरेस्ट केल्या आनी आमच्या उरलेल्यांकूय बी सोदप सुरू आसा. समेस्त गोंयकारांनी तांकां पुलिसांक सहकार्य करचें. अशे लोक कोण आहा तांकां अरेस्ट केले वयतले आनी तांकां ऑलरेडी बांगलादेशाक आमी परत एकदा डिपोर्ट करतले. आमची पुलीस टीम प्लस नॉर्थ आनी सावथ गोवा सगळे SP आसतले, ANC आसतले, पुलीस आसतले, क्रायम आसतले, सगळे खूब मोठ्या प्रमाणात हाजेर कामाक लागल्या आनी कोणाकूच अशा पद्दतीचा जो इल्लिगल स्टे हो गोंयांत करपाक दिवचे ना. आधार कार्ड ही प्रायवेट एजन्सी कडेन दिल्ले असल्या कारणान एकदा आधार कार्ड करपाचो म्हाज्याय लक्षान आयला की आधार कार्ड कोणूय वचून करता. ऑलरेडी त्या बाबतींत हांवें होम मिनिस्ट्रीकूय इन्फॉर्म केला. हे जे रावल्या ते बी जे आहा तेंचो आतां जो आमकां रिपोर्ट आयला तो होम मिनिस्ट्री खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडून दिल्लो आहा.